नमस्कार, पोया प्रायम खबरो। समाजातल्या सगळ्या थरांक खोटल्यांनी येवजण्यो मात आर्थिक तूट भरून काडपाक सरकाराक अपेस। मायनिंगांतल्या येवपी रेव्हन्यूचेर जाप ना, 9 कोटी तुटीचो अर्थसंकल्प। विरोधकांची अर्थसंकल्पाचेर राजकीय म्हणून टिका। दोन्ही लोकसभा सिटां जिखूंक केल्लें बजेट। इंडस्ट्री म्हणटा अर्थसंकल्प मानवलो ना। गोंयांत 17 एप्रिलाक लोकसभा वेंचणूक, 16 मायाक मतमेजणी। 7 एप्रिला सावन 9 टप्प्यांनी देशभर वेंचणूक। 17 मे मेरेन गोंयांत वेंचणूक आचारसंहिता लागू। तीन डिसेंबर 2015 उपरांत मांडवी न्हंयत एकूय कसिनो आशिल्लो बोट आसची ना, मुख्यमंत्र्याचें उतर। उफेत्या कसिनोंचेर निर्बंध घालतलो, जमनीवेल्या कसिनोंक न्ही। जायका उदकाक प्रकल्पाचे काम इतली वर्सां दवरिल्ले आडावन आता काम 60% पुराय। सुदीन ढवळीकराची म्हायती। इंजिनियरांचे पीडब्ल्यूडी मंत्र्याकडे सेटिंग, माविनाचो आरोप। आनी सारकी लुकसाण भरपाय दिली ना जाल्यार व्हड आंदोलन। रानटी जनावरांनी वाट लायिल्ल्या पिकाची पळोवणी करपाक आयिल्ल्या अधिकाऱ्यांक केळीच्या शेतकारांनी घालो घेराव, केलो रास्ता रोको। खबर विस्तारान। समाजातल्या सगळ्या थरांक खोटल्यांनी येवजण्यो मात आर्थिक तूट भरून काडपाक पुराय अपेस। अशा परिस्थितीत सरकारान लोकसभा वेंचणुकेच्या वर्सांतलो अर्थसंकल्प मांडलो। मुख्यमंत्री दर खेपे मायनिंग रोखडेच सुरू जातलें म्हणून सांगता। मात ह्या अर्थसंकल्पात सरकारान मायनिंगांतल्यान येवपी येणावळीचो अदमास दिला तो पळयल्यार तो 30% वयर ना। 9 कोटी तुटीचो हो अर्थसंकल्प। चड कर लादनासतना आसा तातूंत जाता तशें दीस काडपाचो सरकाराचो यत्न आसा। ही घट मायनिंग क्षेत्रातल्या कमी जाल्ल्या वाट्यामुळे जाल्ली आसा। 2014-15 वर्साचो एकूण अर्थसंकल्प अंदाजे 10,526.45 कोटी इतलो आसा। ताका लागून हांव एक सर्वसमावेशक, सोपी आनी सुटसुटीत भरती पद्दत अंमलान हाडटलो। त्या नदरेन म्हजें सरकार बँको, बार्ज तशेंच ट्रक आनी मशिनरी चालकां कडेन तांची रिणां सुरळीत करपाच्या नदरेन चर्चा करता। ही थकबाजी सुमार 680 कोटी रुपयाची आसा। 340 कोटी रुपया आवश्यक आसून फुडल्या 2-3 वर्सां भितर हे सगळे फारीक करपाची आमी तयारी दवरलेली आसा। हे क्षेत्र ऋणमुक्त करपा खातीर हांवें अंदूच्या अर्थसंकल्पान 150 कोटी रुपयाची तरतूद केल्ली आसा। ज्यांनी राज्यांक लुटले तांचे आड गुन्हे नोंद करपाचे हांव ह्या सभागृहाक आश्वासन दिता। योग्य ते डंप हाताळणी धोरण तयार करपा खातीर इत्सूक आसा। 25 मिलियन टन लोखंड खनिज आनी उत्खनना बरोबर 20 मिलियन टन डंपाची हाताळणी करपाची मर्यादा हांव घालपाक सोदतां। खाणबंदी उठल्या उपरांत खाशेले मायनिंग कॉरिडॉर बांदपाकूय सुरवात जातली। हांव बायलांक मेळपी गृह आधार येवजणेन मासीक भत्त्यान 200 रुपयाची अतिरिक्त वाड करपाचो प्रस्ताव दवरता। म्हजें सरकार बायलां खातीर खास 300 जाणांची महिला पोलीस बटालियन सुरू करपाचो प्रस्ताव दवरता। हो दर्जो वाडोवपा खातीर शाळा, महाविद्यालयां आनी विद्यापिठाक हांव वायफाय वा हॉटस्पॉट सारक्यो सुविधा दितलो। हांव प्रत्येक महाविद्यालयांत 2 लाख रुपयाचें अनुदान आनी विद्यापिठाक 15 लाखाचें अनुदान जाहीर करता। माध्यान्न आहार येवजणेन ह्या अदमासपत्रकांत वाड करून 20 कोटी रुपयाची तरतूद केल्ली आसा। त्या खातीर पर्यटन सामकें म्हत्वाचें आसा। वास्को आनी काणकोण हाज्या खातीर सुमार 180 कोटी रुपयाची कामाचे आदेश आमी दिल्ले आसा। त्या भायर नावेली खातीर 50 कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाचो समावेश आशिल्लो एक्सपोजिशन सेक्रेटरीएटची स्थापना हांव फुडल्या कांय दिसांनी करतलो। गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय संकुलान नवी टीबी हॉस्पिटल बांदपाक म्हज्या सरकारान पावलां उखल्ल्यात। यंदा ह्या येवजणेचेर 800 टन भाजी घेवपाचें मोख आमी दवरलेली आसा आनी ताचे खातीर 100 लाख रुपयाची तरतूद हांवें महामंडळाक केल्या। ह्या आर्थीक वर्सान काजूचेर आधारभूत दर किलाक 100 रुपया प्रमाण वाडोवपाचो हांव जाहीर केला। दुधाची सबसिडी खातीर हांवें अंदू 25 कोटी रुपया दवरले। तर सुधारीत कामधेनू येवजणे खातीर 20 कोटी रुपयाची तरतूद केली आहे।
हांव 36व्या राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्यो सुविधा प्राप्त करून दिवपाचें जाहीर करता. ह्या खातीर गोवा खेळा प्राधिकरणाक हांवें 150 कोटी रुपयाची तरतूद केल्ली आसा. बेती पणजेचो पूल आनी करासवाडा जंक्शनाच्या थंय उड्डाण पुलाची निविदाय आमी काडलेली आसा. Sir, I propose to increase the rate of tax on tobacco and tobacco products, including cigarettes and other tobacco products, from 22% to 25%. The excise duty on Indian-made foreign liquor and beer other than milk punch and wines manufactured in the state of Goa or imported from the rest of India or from outside India and sold in the state of Goa. Sir, my opponents love casino. I propose to enhance the existing entry fee of rupees 500 charged under the Goa Entertainment Tax Act 1964 to rupees 700 per person. Sir, furthermore, I propose to levy a fee of rupees 5 crores for transfer of casino license. So also I propose to revise the annual recurring fee based on the area for land-based casinos and capacity of passengers along with crew members of offshore casinos. मुख्यमंत्री पर्रीकारान सादर केल्लो अर्थसंकल्प लोकसभा वेंचणुकेक मतीत दवरून तयार केल्ल्याच्यो प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात. ह्यो पळयात राजकीय आनी उद्देगीक मळावेल्यो कांय प्रतिक्रिया. Mining is stopped. We are banking that it will start. We are banking on SEZ results coming in our favor. You see, because we are asked to close down the SEZs. Okay, it should come in our favor. It is in the court. We don't know. So there are so many presumptions. We can't look at presumptions. Talk about SEZs, it looked like something to cover up a lot of things underground. Now, if you go to see about fisheries, last budget we were promised fish stalls. There is nothing to talk about the fish stalls in this. If you go to see the taxis, if you go to see the bars that are going to open till 4 in the morning, no, go and drink till 4 o'clock in the morning. This budget is nothing but all these. If Narendra Modi comes, that is the budget. This is a clear election budget. Every section of society is being appeased, including unauthorized colonies, including the Sangh Parivar, including Baba Ramdev, including the Kiran Bedi group for coastal security. So every section of society that can basically contribute to making Narendra Modi a possible Prime Minister of India has been appeased in this budget. So Goan people's money is being bartered for a possible election result, which is why every target that is being set by the government, including the important sector of investment and employment generation, has been timed at July 1st. The whole hope is that Narendra Modi should become the Prime Minister, then only Goa will prosper. So फाल्यां जर मोदी जालो ना जाल्यार हें बजेटूय गेलें फोगाक आनी गोंयय गेलें फोगाक. The idea of increasing FAR is also novel and will help a lot of industries who wish to expand within their existing plots. A survey of the fallow lands, which will result in identifying and bringing a lot of fallow land back into the agriculture. Noteworthy feature is the budget is a huge outlay on social welfare schemes. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.